सगळ्यांक नमस्कारो. यूथ ऑफ GSB प्रेजेंट्स अरुणा मसाला GSB शेफ नंबर 1 ग्रँड फिनाले जातस. ते ग्रँड फिनाला भितर हवय आशिल्ली तांतूं भितर हांव म्हगेलें मोस्ट एप्रिशिएशन मेळ्ळें एक डिश कसा म्हळ्यार खरत अवलवल आमकां थंय 11 कोर्स 11 कोर्स मील सर्व करचें आशिल्लें. तांतूं भितर पूरा जना भारी इश्ट जाल्लेली खरत अवलवल एक आमगे ट्रेडिशनल डिश हाका पळय खरत अशी दिग दिग कोन शिंदुका अशी स्लायसस कोरून अशी फस्ट हांव पुरा कारात शिंदून घेता हांगा लायक करून कारात शिंदून हाका मागीर आमसाणेक आमी घालचे आंबट घालच्यो. आतां पळय कारात शिंदून हांगा दवरता. आतां बटाट शिंदून दाखयत कशी करची म्हणून. आतां बटाटय तशीची हे कारात्याक समजायत तशी बटाटय तशी दिग दिग पीसस कोण शिंदुका मस्त सन्न सन्न कोण शिंदूनच जाय त्या म्हळ्यार विर्ण वता ते देखून तोंडा खावच्या मेळका जाल्यार बटाटय काराते चिके होडोड कोण दिग दिग पीस करून शिंदून घेवका. ऑर्डर अशें दोन्ही एकूलेक शिंदला जाल्यार आतां बटाटय शिंदून घेतलो एक काराते एक बटाट हांगा शिंदून हांव बटाट एज युजल शिंदून उदकांत घालून सोडचें. आतां ते काराते बटाटय जावका जाल्यार कुकरान शिजो येता. कारात घाल नंतर ताका आमसाणे कसले घालका ना वल म्हणटना ताका एकय बिंबूल घालका एकय आमी आंबाड घालका. म्हाका आतां आंबाड मेळ्ळा हांगा पावसाक बिंबूल हे पण पुरा पोवन गेला. आतां पळय आंबाडो तरनो आसल्यार आमी कट करून घाली येता जून आसल्यार धाडान घाली येता हो चिकी तरनस हांव पळय चिकी कट करून घालता. आतां आंबाड पुरा कट करून घाल समज एक कारात्याक एक 5 आंबाड पुणी घालका कित्याक म्हळ्यार वल एक चूर ताय कोडसाणे विचारत जाका आंबाड धाडाचे कट करूं जायना जाल्यार धाडान घालत तुमी. आतां पळय तरणी मिरसांगाक तिखसाणेक कितले आमकां तिखसाण जावका तितले तरणी मिरसांग घालका कित्याक म्हळ्यार मागीर मिरसांगे पिठी जेवो सुकी मिरसांग कसलेय घालचे ना. ते देखून हांव समज चड ती तरणी मिरसांग लायक तीख आसा एक 6-7 तरणी मिरसांगांक शिंदून दवरता. आतां पळय जाय जाल्यार कुकरा भितर पुरो वट्टू घालून एक सीट काडयता जाल्यार ते चिके बोळ शिजता म्हळ्यार काराते चड शिजून वता. ते देखून हांव कसं करचें म्हळ्यार चिकेची दाट आयदनां भितर उदक घालून अशीच गॅसार शिजोवचें. काराते बटाट्यो शिजोवच्या कांय मस्त वेळ ना ओग्गी घडये भितर शिजून येता ते फस्ट होड जारी थोडे उदक खतखतायले आनी ते उदका भितर कारात आनी बटाट ओटू घालचे. ओटू घालून समज लायक खतखते ताका लायक खतखते चिक्के अर्द शिजले म्हणटना आमी ताका आंबाड आनी तरणी मिरसांग घालचे. अर्द शिजी त्या राखल्या पुरो इतले फस्टय त्या घालूं ना म्हळ्यार एक पंत आंबाड घालतरी म्हळ्यार आमसाण घालतरी ते कारात शिजच्या चिकी लेट जाता. ते देखून आमी अर्द शिजतरी घालचे. तेचे आंबाड ना जाल्यार तुमगेले बिंबूल आसल्यार बिंबूलय घाल येता. ते कितले ते कारात्या कोडसाण येता की ते बिंबूल घालका मात्र. आतां वपास पुरो लायक करून मिक्स करून दवरता आनी वपास उज्जू सावन करून शिजून येवं लायक. आतां रोस्सू काडया नॉर्मली आमी वल म्हणटना आमी ताका रोस्सू काडचें आसा. हांव हांगा रोस्सू काडून दवरला एका रोस्सू आनी दोन्ही रोस्सू जाला त्या म्हळ्यार म्हाका नारळ मिगेल मस्त जीव ना जिवो जाल्यार 2-3 रोस्सू काडूं जाता. आतां पळय साक फस्ट मीठ घालून घेवया हांगा काराते बटाटो पुरो लायक शिजून आयला तरणी मिरसांग आंबाड पुराय मेळना आयला ते ताका आतां हांव मीठ घालता. मीठ घालून वपास हांव उज्जू सान करून दवरता कित्याक म्हळ्यार ताका मीठ लागू का न्हय. मीठ लागतरीच आमी ताका आळावण घालता. आतां पळय हांव दोन्ही रोस्सू हो म्हगेले दोन्ही रोस्सू ह्या दोन्ही रोसां भितर हांव थोडो मैद घालता आळावणेक. तुमकां नाका मैद घालची इश्ट ना म्हण जाल्यार 1-2 चमचे तांदूळ नया वांटून घाल येता तशी करूं येता जाल्यार तें मस्त काम जाता. तितलें अगत्य ना आमकां 1-2 चमचे मैद घाल्यार आमगेलें आळावणेचें काम जावन गेलें. देखून हांव 2 टेबल स्पून मैद घालता. ते चड उण करूं येता आमी कितले क्वॉन्टिटी वल केला पळय ताका होंदून आसा आमी मैद घालचें. आतां 2 चमचे मैद घालून लम्स फॉर्म जायना तशी म्हळ्यार गूळ जायना तशी लायक करून एक लायक करून मिक्स करता. ते मिक्स करून पळय हांगा मीठ आनी लागून हद जावन बसला आमगेले वलवला फोडो ताका आमी हें आतां मैद मिक्स केलेले आमी आतां रोस्सू घालच्यो म्हळ्यार दोन्ही रोस्सू हाका घालच्यो. आतां पळय पुरो शिजून आयला. हांगा तुमकां आमकां जाय जाल्यार चेक करूं येता आमी मीठ मिरसांग पुरो आमी हांगा चेक करूं येता. आतां हांव हें आळावण मिक्स केलेलो रोस्सू पळय हाका घालता. उज्जू सानू आसो मस्त होड जारी हे खतखताडच्यानच जाय त्या म्हळ्यार मुळां लागूनच जाय. आळावण घाल नंतर तुमकां तसो घडये भितर मुळां लागचे चान्स आसा. ते देखून आळावण घाल नंतर केन्ना सान उज्जारीची खतखत येवका पळत आनी दाळ यूज करता म्हणटा पळय हांव केन्ना वेजिटेबल घाल्लेले केन्ना दाळ यूज करता कित्याक म्हळ्यार ते लायक शिजून आसता. तेन्ना आमी दवल घालून 3-4 वेळा मुळां लागता म्हूण खिरयल कुडले कसो येता म्हण तो पुरो फोड विर्ण वता. आतां आमगेले ते दोन्ही रोस्सू घालेला खतखत आयलो. आतां आमी फस्ट रोस्सू घालताची फस्ट रोस्सू घालून लायक करून पास दायेन हांव मिक्स करून घेता.
मिक्स करून आमी मीठ मिरसांगांनी पळोवप चेक करून येता पावना जाल्यार कसले घाल येता थोडेची आयदनी एक चूर धुवन घालता हे धुवन घालून आनी सान उज्जाराक पुग्ग हाडयल्यार आमगेले कारात्या वलवल रेडी जालें पळय सान उज्जार आसूं का व्हड उज्जी केले कुडले ते बेत्तले कुडले ते वलवला टेस्ट पुराय वता नारला रसू केन्ना बेत्तू सोडून नज्जा सान उज्जारी गोडशी करता नाय तशीची सान उज्जारी पुग्ग येवताय कतकतायला जलत्या आनी ताका रांदय कतकतायला वरी कच्चा कतकत येवच्यानच जी केन्नाय वलवलाक आतां पळय सान उज्जार आमगेले वलवला पुग्गशी आयल्यार म्हळ्यार दिसता पळय पुग्ग येवची समाची ते पुग्गशी आयल्यार आमगेले वलवल रेडी जाले आनी हाका कशें मेन एक फण्ण एक हिंगा उद्दा आनी त्याल हांगा हिंगा उद्दा आनी त्याल घाला हांव ते ग्रँड फिनाले वेळार हिंगा उद्दा आनी त्याल घालेले पळय दट हिंगा उद्दा घाले आनी एक 3-4 चमचे नारळेल तेल घाले ना तुमकां हें इश्ट ना वय म्हण जाल्यार थोडें नारळेल तेल हुवन करचें आनी ताका तांदूळ भितर करबेवू सासम आनी जिरें फण्ण भाजूचें आनी तें घालून सोडचें तेवय भारी लायक जाता हेवय भारी लायक जाता आमगे ते दोनी करताचे आमी हिंगा उदक घालून करताची फण्ण घालून करताची आतां पळय तुमी पुरा जन कोरून पळयाची आमगेले कारात्या वलवल कशें जाला म्हणून हो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जाला म्हण लागता इश्ट जाल्यार आमगेले षड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जन सब्सक्रायब करा सगळ्यांकय धन्यवाद.